तुमका सांगपाची गरज ना, एक टायमा आमकां जाय तशें आमचे भारतीय लोकांक मारून उडयताले आनी आमी कांयच करना. आता ते प्रोटेस्टिंग टू एम्बेसिडर्स, समनिंग एम्बेसिडर्स, समनिंग द एनओआय अशीच कामां चलताली. ऑपरेशन सिंदूर करून दोन वस्तू आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. एक म्हणल्यार टेक्नॉलॉजी बाबतींत आमी खंय पावले, आमी खंय सारके उंच स्थानार आसा म्हणून. आनी आमी तरी इक्विपमेंट कडेन दुसऱ्या देशां कडेन घेतले. हांगा आमचे कडेन आहा ते यूज करून इंटिग्रेट करून आमी दोन एक सुपर पावर म्हणून जाता जे इक्विपमेंट सप्लाय केले, डेटा सप्लाय केली, उडयली दाखयली आनी आतां 7 उडयली म्हणटा ते आज अनेक देशाचो प्रेसिडेंट म्हणटा 8 उडयली म्हणून. पूण ते दुसऱ्या देशाचे उडयले. हे टेक्नॉलॉजी कशी कंबाईन करपाक जाता आपले सुरक्षा लागून. आनी आज हिंगा आमी सुरक्षाचे उलयना, आमी सुरक्षाचे हिंगा दुसऱ्या भाशेची सुरक्षा म्हणजे यूज नॅचरल पॉवर फॉर द वेलबीइंग ऑफ द एंटायर सोसायटी. हो हिंगा संदेश जावन आसा. आमी हो आमकां फुकट मेळटा म्हणून आमकां वालोर पडना. एवरी डे देर इज सनलायट, स्पेशली इन आवर ब्युटिफुल गोवा. Today Norway, there is no sunlight in Norway, another country. But we are lucky in our country. There is sunrise, there is also sunset afterwards. हे आम्ही कसे यूज करपाचे, हे उपयोगी कितले आसा, पैशांची कशी बचत जाता, हे स्कीम प्रमाणे हांव समजता लोकां मेरेन आमचे पंचायतीनी, आमचे म्युनिसिपालिटीनी जे लोक अधिकारी आसा, जावं ते कॉर्पोरेटर आसा, जावं ते आमचे पंच आसा, सरपंच आसा, हे लोकां मेरेन तेणी हे पावोवपाक जाय. तेन्नाच ते खरे संदेश लोकां मेरेन वयतलो. डिपार्टमेंटाक आनीकूय सांगपाक सोदता, यू हॅव टू हॅव अ हँड्स ऑन अप्रोच. तुमी स्वताचे टार्गेट दवरपाक जाय. उमके विलेजी उमके लोकांक आमी दितले, हो आमचो बजेट जावन आसा. नाजाल्यार ते बाकी स्कीमी भशेन अशे फ्लोटींग उरतले, थोडे जाण फायदो घेतले आनी लोकां मेरेन ते पावपाना जे तरेन पावोवपाक जाय. बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल स्कीम इफ यू आर रियली गोइंग टू वर्क ऑन देट. दॅट्स वाय तुम्ही स्वताचे लोकां मेरेन वयचे पडटले. इवन दो सरकार तुजे दारी आमी म्हणटा, एक भाशेन सरकार तुजे दारी आनी रिन्युएबल एनर्जी तुजे दारी म्हणजे सूर्याची एनर्जी तुम्ही यूज करता, हे दिसून येतले. हे खऱ्यांनी आमी लोकां मेरेन व्हरपाक जाय. प्रगती करतले जाल्यार दोन गोष्टी सगळ्यात म्हत्वाच्यो. एक म्हणजे वीज निर्मिती आणि ती ग्रीन एनर्जी, आणि दुसरे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. जे आज आमी नॅशनल हायवे म्हणजे पळयला म्हारोगो कसो आशिल्लो आनी आतां ह्या 5-10 वर्सांत म्हारोगो कसो जालो. हे हांव सांगपाचें जवळ जवळ 72% वीज निर्मिती जाता ती कोळशे पासून जाता, थर्मल प्रोडक्ट म्हणटा. आनी वास्कोकारांक हांवें कोळशे विशीं सांगपाचें हांवें करता. वास्कोकारांक सगळ्यांक खबर आमकां कोळसो नाका, नाका कोणाकूच नाका, लोक आशिल्ले त्याकूय कोळसो नाका. पूण कोळसो नाका जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? आमी न्यू रिन्युएबल एनर्जी तयार करपाचेर म्हणजेच ग्रीन एनर्जी तयार करपाचेर प्रयत्न करपाक जाय. आनी जेन्ना हे खातें म्हजे कडेन आयलें तेन्ना हांव अभिमान जाता. जो 23 मेगावॅट आशिल्लो तो प्रयत्न हांवें 1.5 वर्सांत 67 मेगावॅट हांवें जालो. आय एम प्राउड ऑफ दैट. ऑफकोर्स अलॉंग विथ ऑल आनी आमदार आसा आनी प्लस ऑफिसर बी आसा. बट आमचें टार्गेट आसा बाय 2030 वी हॅव टू गेट minimum 150 megawatt, म्हणजे more than 20%. जी एनर्जी गोंयांत लागता 800 मेगावॅट एनर्जी सादारण आमकां मे म्हयन्यात लागता. आनी तातूंतली जर 20% आमी करतले जाल्यार 150 मेगावॅट तरी आमी ग्रीन एनर्जी तयार करता. आनी ह्या खातीर जेन्ना बाब दाजी साहेबान प्रश्न काडलो की अवेरनेस प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड ऑल ओवर गोवा. आणि अवेरनेस प्रोग्राम जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सरपंच बिपंच जिल्हा पंचायत सदस्य त्यानंतर काउन्सिलर अग्रिकल्चर असे लोक तातूंत इन्वॉल्व जाले, फिशरमॅन स्पेशली, कारण त्यांच्या माध्यमांतल्यान ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय.
सगळ्यांत पयलीं जो हांगा प्रोग्राम आयोजीत केलेलो तो आमचो 150 इयर्स जे वंदे मातरम गिताक जे जाल्या तेच्या लागून हो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या कल्पना प्रमाणे अख्खे देशभर जाल्लो आसा तसो तो आमच्या मुरगांवांत जाल्लो आसा आनी हो प्रोग्राम आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन गुदिनो हे दोग जाण उपस्थित आसलेले आनी आयज जे एक फ्युचर जे आमी म्हणटा ही फ्युचर म्हणटा ती आमची सोलर एनर्जी आनी सोलर एनर्जी जर युटिलायज करतलो आयज न्यू प्रोजेक्टाक जाल्यार आमकां खंय तरी इनिशिएटीव घेवचो पडटलो आनी तेज्या लागून हांवें इनिशिएटीव घेवन जे आमचे फिशरमॅन आसा रायट फ्रॉम बायणा टू देस्तेरो हे फिशरमॅनाक लागून जे स्ट्रीट लायटी जी आसा ती सोलर स्ट्रीट लायटी घालपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी तेज्या लागून ऑलमोस्ट आमचो प्रोजेक्ट अरावंड 300 स्ट्रीट लायट सोलर स्ट्रीट लायट्स ते आमचे क्लियर करून घेतलेले आसा ते टेंडराक आसा ते हांवें आतां ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलेलें आसा तो टेंडर जावपाचो आसा बेगीनचे बेगीन सो विदीन अ पिरियड ऑफ अनदर 1 मंथा भितर म्हाका दिसता थंयसर तूं बायणा बिचाचेर म्हळ्यार ते फिशरमॅनाच्या एरियेन येयलो जाल्यार फूल तुका सोलर लायट्स दिसतली जी आमी घालपाचो आमचो तयारी केल्ली आसा. सर लिडींग बाय एक्झाम्पल तुम्ही सोलर एनर्जी एक नवो प्रोजेक्ट आणि नीज गोंयकार एक लोअर सेक्शन फिशरमॅन तुम्ही कनेक्ट केल्ले आसा. वॉट इज युअर अपील टू अदर सेक्शन म्हणजे फार्मर आणि त्यांनी कसं यूज करूंक मेळटा. आयज जे सोलर एनर्जी आसा पळय हो फ्युचर जसो आमी म्हणटा आयज इवन आमकां सगळ्यांक इवन म्हाका सुद्दां तशें तुमकां सगळ्यांक आपल्या स्वताच्या घराचेर सुद्दां म्हाका दिसता हे सोलर पॅनल घालपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून गोवोरमेंट 70% सबसिडी दिता सो हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाचो आनी हेजे जे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे ताका कसलोच पोल्युशन ना कांयच ना इट इज ऑन द सनलायट सो हांव फक्त अपील करूंक शकता सगळ्या लोकांक कितें बाबा हेजो सोलर पॅनल लोकांनी घालचे आपल्या घरांनी हेजो तेजे भितर तुका इलेक्ट्रिसिटी बील आसा पळय ते ऑलमोस्ट तुजी झिरो जातले सो हेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाचो तशेंच आमच्या फार्मर्सांक लागून गोवोरमेंटान गेडाच्या अंडर खुबशी स्किमी काडिल्ली आसा जे पंप्स तांकां जाय जे डिझलाचेर पंप चलताले पेट्रोलाचेर ते तांकां सोलराचेर पंप तांकां दिवपाक दितले आनी ते बीन फ्री ऑफ कॉस्ट तेंच्यांनी फक्त एप्लाय करपाची गरज आसा सो त्याच प्रमाणे जे शेतां जी आसा फार्मराची जी अनयूज आसा थंयसर सुद्दां तांकां हे सोलर पॅनल घालून जे थंयसर इलेक्ट्रिसिटी करतले पळय तयार ती गोवोरमेंट घेवपाक रेडी आसा एट द रेट ऑफ 3.76 पैसे सो असो हांकां एडिशनली बिजनेस करपाक मेळटा. आज आमी सगळेच एक ऑल्टरनेटीव एनर्जी आमी सदांच सोदतात आनी ती ऑल्टरनेटीव एनर्जी रिन्युएबल एनर्जीज आसा ताचे खातीर जे नॅचरल सोर्स आमकां म्हणजे सुर्या कडल्यान मेळटा ती लायट आमकां मेळून सपोज ती एनर्जी आमकां मेळूंक शकता जाल्यार खूब बरें. आज अवेरनेस कॅम्प आशिल्लो आनी हो कॅम्पा खातीर हांवें एसेंब्लीनूय मागणी केल्ली तो आज कॅम्प हांगा जाता आनी इतलेंच सांगून दिसता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाली म्हणजे 500 गिगावॉट पावर हे लक्ष दवरून म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीचे लक्ष दवरून आमी सगळे फुडें गेल्ले आसा आनी आज PM सूर्य योजना आनी PM कुसुम योजना ह्यो 2 योजना आज लॉन्च जाल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता की आज सगळ्यांकूच आमकां ह्या रिन्युएबल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय ही नॅचरल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय. आमकां सपोज पर्यावरण राखपाक जाय जाल्यार प्रत्येक जाणान जी जबाबदारी आसा ती हातूंत आपलोय वांटो घालपाक जाय. आज हांव सगळ्या सोसायटी कडेन सगळ्या घरां कडेन हांव ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी सगळ्यांनी ह्या एनर्जी कडेन शिफ्ट जावया. हातूंत भितर तुमचे सेविंग तर भरपूर जाताच पूण थोड्यो अश्योय स्किम्स आसा की तुमचे एक्सेस ज्यो आसा ते तुमी विकूंक शकतात. सो ही एक बरी येवजण आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. आज गोवा गव्हर्मेंटाचे मंत्री आनी आज ताजें हें केल्लें आसा आनी बरें दिसता. आज आमी सगळे मेळून पर्यावरण राखया ही जी रिन्युएबल एनर्जी आसा ताचो फायदो मॅक्झिमम घेवया आनी आमी आमचो वांटो आमच्या देशाच्या प्रगतीन दिवया अशें म्हाका दिसता.